दिवचलच्यान आनीक 225 वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरल्या। टाळ मृदुंगाचो गजर, ज्ञानबा तुकाराम, माऊली तुकाराम असो श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत आणि पावसाच्यो सरी झेलीत आयतारा सकाळी मुळगांवच्यान विठ्ठल भक्तांनी चलत पंढरपुराची वाट धरल्या। 13 दीस चलत वारकरी पंढरपूर वतले। पांयवारीक सुरवात करतना कसय दोडामार्ग मठाचे दादा साई महाराज हांणी हाजीर रावन वारकऱ्यांक आशीर्वाद दिले। मुळगांव वारकरी संस्थेच्या बॅनरा सकयल आणि वारकरी संप्रदायाचे रघुनाथ गाड हांच्या फुडारपणा खाला वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरल्या। हे वारकरी आषाढी एकादशीक पंढरपुरा चंद्रभागा तीराचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळाव्यात वांटेकार जातले। या वारकऱ्यांमदी बायलांचो आस्पाव आसा। मुळगांव वारकरी संस्थेची अंदूची तात्पुरती वारी आसा। नमस्कार, रामकृष्ण हरी। माझे नाव प्रकाश नार्वेकर, हांव मुळगांव वारकरी संस्थेचो खजिनदार। आयज आमी हांगासर मुळगांव शिरडवारी देव रवनाथ महाविद्यालयाच्या प्रांगणान आमी येयल्या। 12 वारी खातीर आमी येयल्या। 2009 हांगासून आमी वारी सुरू जाल्ली। हांगासून आमी 52 लोक गेल्ले हांगासून। आनी आयज बरी उमेद दिसता की ती 12 वारी सतपुरती वारी हांगासून बरी वचूंक मेळटा। फाटल्या 2 वर्सां कोवीड आसल्या कारणान आमकां वचूंक मेळूंक नासलें म्हणून 2 वर्सांच्या वयर वारकरी म्हणून सहभाग